आता मुखारसनो मोगाळ बंधुवानो गौरव न्याय आणि सत्य ह्याचे साकार मूर्ती आज आमचे कार्यावळीक आयिल्ले अत्यंत पूजनीय व्यक्तित्व मुखेल सोयरे केरळा राज्य उच्च न्यायालयाचे गौरवान्वित न्यायमूर्ती श्री नगरेश हिने वेदीस येऊन उल्लोका म्हणून विनंती करतास. विश्व कोंकणी केंद्राचे चालक जावन आशिल्ले हांगाचे विशिश्ट व्यक्तांकय मलगड्यांकय भावांकय भावंडांकय सर्वांकय बस्ती वामन शणै मम्माल अनुस्मरण करून विनीत जावन आशिल्लो नमस्कार सांगता. विश्व कोंकणी केंद्रान आमगेले आवय भास कोंकणींतू संभावना साहित्य संभावना केल्लेले विशिष्ट व्यक्त्यांक पुरस्कार दिवचे हे कार्यक्रमांतू भाग घेवच्या जाल्ले म्हळेले होळें एक कायरीन जावन देवालो अनुग्रह जावन हांव लेखिता. इत्यात अशी लेखिता म्हळ्यार रामायणांतू श्रीरामचंद्रान रावण वध जावने सांगुचे उत्तर आसा. ताजें नांव ते श्लोकू जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी म्हणून. जननी आनी जन्मभूमी स्वर्गा पशी होड म्हणून हांव अशें चिंतन केल्लें कसले जननीक आनी जन्मभूमीक इत्ते बंद ताजें रिलेशन इत्तें. जननी म्हळ्यार आवसू, जन्मभूमी म्हळ्यार भारत माता, माता म्हळ्यार आवसूची. तवळ जन्म दिल्ले आवसू मात्र न्हय आमगेलो आवसू. जन्म दिल्लेलो आवसू आमकां जन्म दिता, आमकां सानप्रायेर दूद दिता, आमकां वाडयता. जन्म दिवचें मात्र न्हय, कोण वाडयता तांणी आवसू आमगेले संस्कार तशी सांगता. इतलें म्हळ्यार आमचेर डाक दूद दिवचें राबयतना मागीर कोण दूद दिता? गाय दूद दिता. गायक आमी आवसू जावन लेखताय, गोमाता जावन लेखताय. आमगेलें जीवन मुखार वचूंक जाल्यार आमकां उद्दां जावंका, उद्दानांतल्यान मुखार वचचें जायना. आमकां उद्दाक कोण दिता? नदी दिता, गंगा दिता. तें देखून आमी गंगेक गंगा माता म्हणटाय. आवसू आमगेल माता, दूद दिवची गाय आमगेल माता, उद्दा दिवची नदी आरू आमगेल माता. जाल्लें ना. तुमी उत्तर भारतांत गेल्यार तांकां जिवनाक आशिल्ले रुखावळी सगळस पर्वतांतू पहाड तांकांचे जन तांकां वाड्डमचे ते पहाडाक पहाडी माता म्हूण सांगताय. पहाड हे आमकां अम्मा. तवळ जन दिलेले आवसू मात्र न्हय, आमकां वाड्डमचे कोण तांणी सगळें आमकां आवसू. आमकां वाड्डमच्यांतू आवसू आमकां जन्म दिलेलो आवसू जाल्यार मागीर आशिल्लें होड आमकां आशिल्ली आमगेली भास. आमी आमगेले अम्माले आवसूल तोंडां सुकून शिकिल्ले भासेन ते भासेंत आमी लोक इत्तें आमगेले सुतू आशिल्लें इत्तें आमगेले विद्याभ्यास इत्तें कसने जल्री ते भासेंत आमी मनां करताय. ते भासेन आमी इंग्लीश शिकताय, ते भासेन आमी कन्नड शिकताय, ते भासेन आमी मराठी शिकताय. ते मराठीन कन्नडान मागीर आमी MBBS डॉक्टर वकील सगळें जाता, इंजिनियर. तवळ आमगेले वाड्डमच्यांतू आवसू जाल्यार आसल्या होड आमकां आशिल्ली आमगेली भास कोंकणी. आवय भास कोंकणी म्हूण तशें सांगताय आनी देखून सांगताय ती भास आमगेलो आवसू, आमकां वाड्डयल्ली आवसू. ते भासेक पोशण करूंक, संरक्षण करूंक मस्त जाण
गोंयांतूय कर्नाटकांतूय केरळांतूय सगळं आसा. आमगेले केरळा आसून पय्यनूर पै आसा, आमगेले रमेश पै माव आसा, मस्त जाण आसता भाशे विकासान. तांणी सगळं करचें व्हडलं काम. आज हांव प्रथम जावन हांगा येयला. विश्व कोंकणी केंद्र भाशेक पोशणाक संरक्षणाक इतलें सगळें करता म्हण म्हाका गोत नाशिल्लें. म्हाका हे प्रोग्रामाक आपोवचे आनीक म्हाका आपयल्ले आनंद कामत आनीक भट्ट आसा भटजी, तांणी सांगिल्लें तुमी वचून पळोवंक इतलें व्हड आसता तें म्हणून. म्हाका तें आयकून भारी संतोश जालो. ते संतोशान हांव येयलो. आतां हांगा येवन हें पळोवचें आनीक तुमकां दिकूचें आनीक आमगेले हे साहित्यांतू आमकां आतां आवार्ड मेळ्ळेले गांवकर तशीची पुनाजी हांकां सगळें मेळचें आनीक. आतां मनांत एक धैर्य येयल्या. आमगेली भास वचना खंय वचना, ताका नाश येना. आमगेली भास मुखारी वता, कोंकणी मुखारी वता. कोंकणी एक भावी आतां आशिल्ल्या पयशी एक विशिश्ट भावी आसा म्हळ्यार एक आत्मविश्वास म्हाका आजी हे कार्यक्रमा येवन म्हणला. तें देखून विश्व कोंकणी केंद्राचे आनी असील प्रवर्तनाक सगळं ऑल द बेस्ट विशस म्हूण सांगून म्हाका हे कार्यक्रमांत तूं भाग घेवच्याक चान्स दिलें तुमकां एक पावटी आनीकय नंदी थँक्स सांगून नंदी सांगून हांव रबयता. सगळ्यांकय नमस्कारू. देव सर्वांकय बरें करो म्हूण प्रार्थना. आवसो आमगेले आमचे माता, नदी गंगा यमुना आमचे माता, गोमाता पहाडी माता अशी आमगेले भास कोंकणी ह्या भाशेक पोषण रक्षण करपाचें काम कोंकणी भास आणि संस्कृती प्रतिष्ठान तर्फेन करीत आसत. तुमकां हृदयपूर्वक वंदन आणि अभिनंदन म्हणटा. केरळ उच्च न्यायालयाचे गौरवान्वित न्यायमूर्ती श्री एन नगरेश हांकां गौरव समर्पण करपाचें सूक्षण. दया करून मुखेल सोयरे श्री एन नगरेश हिनी वेदीस येवन गौरव समर्पण स्वीकार करका म्हणून विचारून घेत आस. ह्यास अध्यक्ष सी ए नंदगोपाल शणे आणि विश्वस्त मंडळीचे सर्व सदस्य वेदीस येवन मुखेल सोयरे ह्यास गौरव आदराचे सम्मान चलसून दिवका म्हणून विनंती करता. कोंकणी भास आणि संस्कृती प्रतिष्ठान विश्व कोंकणी केंद्र तर्फेन शालू पंगारनो एक यादस्तिका आणि टेम्पल्स ऑफ गोवा पुस्तक देवन तांकां गौरव समर्पण दिता आसती. न्यायाधीश श्री एन नगरेश श्रेष्ठ व्यक्तीक आज आमी वळखली. हेंचे उतरां आयकली. हेंचे मौलादीक विचारू आमचे मनस ज्ञानाचे उजवाड भरलो. तुमचे अनुभव तुमचे सेवाभाव हांगा आयिल्ली सगळ्यांक मार्गदर्शक. गोंयांतकून हांगा येवन ह्या कार्यावळी यशस्वी करून चंदायेरी सोबितांनी चलसून दिल्ले हांकां अनंतानंत धन्यवाद. हांगा तुमचे सानिध्य आमचे सौभाग्य म्हणून आमी लेखता. धन्यवाद.